सगळी उभी राहून विसाचे सुरवातेक गायन गावया. A24 सोता तुका पान 12 A24 पेज 12. Sukoshari Sokaduka Uskakoni Sokaduka Ushapara Sokaduka Sojekori Sokaduka Ushapara Sokaduka Sojekori Sokaduka सायबिणीची भेट आयज ह्या वाड्यान ताणें गोरोबान जातली तांचे पासत हाचे मिसांत आमी मागुया. दोंदरे फिडा रॉड्रिगीस, कार्दोजवाडो कामिलो रॉड्रिगीस, केरांत ऑक्टावियानो डायस, ओडलेंबाट 2 जोकिम जॉर्ज, मुलातीन कॉन्सेसांव डायस. आयज हे कोरस भरता आमचो भाव माक्सिमियानो गोम्स सोंपल्यार तर सोंपलेल्या भावा माक्सिमियानोक देवच्या जिवनपणाचो भागीदार करूंक हाचे मिसांत मागुया. क्रिस्तालिना रॉबर्ट्स वाडदीस समरमता तिचे पासत हाचे मिसांत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र मिसाचे भेटेंत फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उडकून घेवया. कालतिकायेन दूख दवरून म्हणुया. हांव देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो हांव उत्सारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत उत्सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत ओमचो अपराध ओमचो अपराध ओमचो व्हड अपराध. हे पासत बागेंत सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपोत विदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्त्यांच्या जिविताक पोवूं. So
प्रार्थूया. भोव दयाळ बापा, माक्सिमियानो, तुज्या पुताच्या मरणाच्या दिसाचो आयज आमी उगडास करता. तुजे मीठ मेर नाशिल्ले काकुतीन ताका वेंगोय आनी तुज्या भोगतां सांगाती सस्नाचें सूख फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेतान राजभर चलयता सस्नाच्या सस्नंक. आमेन. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्ता सवें आसा आनी आमकां बासायलां तें जिवीत परगटूंक देवाचे खुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो दोन दूत चाललो पावलू तिमोथाक आपल्या आपुरबायेच्या पुताक ही चीट बरयता. देवा बापा आनी आमच्या सुम्या क्रिस्ता जेजू कडसून तुका कृपा, दया आनी शांती मेळूं. म्हज्या मागण्यांनी थांबनासतना रात दीस तुजो उगडास करीत तेन्ना हांव देवाक आर्गां दितां. म्हज्या पुर्वजांनी केलां तशेंच नितळ अंतस्करणान हांवूय ताची सेवा करतां. तुवें दुखां घडयलेले ताचें म्हाका याद आसा आनी तुका नव्यान भेट दिवन दादोशी जावंक हांव आशेतां. दोंग नासलोलो तुजो भावार्थ हांव विसरूंक ना. लोयस तुजे आजे सवें आनी युनीस तुजे आवय सवें पयलीं वसतालो तसोच भावार्थ तुजे सवें वसता म्हूण म्हाका कसलोच दुबाव ना. देखूनच हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागोय म्हूण तुका उगडास करता. देवान आमकां बेजुदायेचो आत्म दिवंक ना, बगर, घोटायेचो, मोगाचो आनी आप दंबावनेचो. म्हणटच आमच्या सुम्याचो गोवाय कसो उबो रावूंक लोजे नाका वा हांव ताचो कोयदी जाला म्हणून म्हजे पासत तुवें लोचचें न्हय, पूण देवाचे पदवेचेर पातयेवन शिव वर्तमाना खातीर खोस सोंसून घे. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. Q3 आस्रोदी देवा पान 160. Q3 पेज 166. Tuce că mi pe mata
सगळी उभी राहूया. उद्गाराक आम्ही गायन गाऊया B9 पान 25 B9 पेज 25. आम्ही 6 श्लोक गावचो. Sorves morodom ce sove asu. Luca por moren Jesu Christa Jesu portama. Oi matuka सोम्यान आनीक ब्यास्तर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हळें, पीक तर खूब पूण वावराळी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणें मुळणेक वावराळी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लाणग्या मोदे मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटां म्हूण चोत्राय दवरात. बोगशे वो बुती वो वाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार त्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरान रावून तांगेर आसा ते खायात आनी पियेयात. तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. गोरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटा ते खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भयणी भावानो, आयचो आमचो नियाळ आपोस्तोलोस ह्या ग्रीक अक्षराचेर जातलो. दुबावा विणे जेजून 12 आपोस्तलांक विंचून काडले. त्या भायर आयज आमचो सोमी जेजू 72 जाणांक नेमता आनी आपणा फुडेंच तांकां धाडटा. आपोस्तोलोस हाचो अर्थ सिंपल, विंचून काडला खेरीत कार्याक आनी तें कार्य साकार करूंक तुका पाठयला. बाबा भयणीनो, जोण एकल्याक आमकां एक खेरीत कार्य आसा, अ स्पेशल मिशन. आनी कसलें तें? तुका आनी म्हाका एक बरो मनीस जावंक, एक बरो क्रिस्तांव जावंक. त्या भायर आमकां एक खेरीत आपोवणें आसा. तुका घोडेक एक बरो शेतकार जावन बरें शेतकामत करूंक एक आपोवणें आसा. तुका घोडेक एक टिचर कशी बरें शिकोवंक भुरग्यांक नेमला. म्हाका घोडेक यादनीक कसो जावंक
देवाच्या उतराची परगोटणी करूंक म्हाका घोडेक हे देवान खेरीत आपोवणें फावो केला. आनी हे आपोवणें भावा भयणीनो जोण एकल्याक आमकां आसा तें खेरीत ते तूं आनी हांव साकार करूंक वावरूंक जाय. आमी तर आमचो सगलो जीव घालून तर ते आपोवणें आमचें साकार करूंक वावरता जाल्यार न्हू जेजू आमकां ताचो आदार आनी सहकार सदांच फावो करतलो. भावा भयणीनो, सिमनारी जेन्ना हांव आसलो तेन्ना सिमनारीचें शिकप करतालो तेन्ना 2 वर्सां व्हडलो म्हाजो एकलो कलीग, बरो भुरगो, एकदम बरो भुरगो, सगळें बरे भाशेन करतालो. एकूच ताचे लागीं मातशें करूंक अवघडाय आसली आनी तें म्हणल्यार शिकोवंक मातशें ताच्या लागीं तितलें बरें जायनासलें. हाकाच लागून जायते जाण घोडयेक ताका तितले उचले नोदरेन पळयनासले, सगळीं कामां बरीं करतालो. जायते फावटी निराशी जातालो. इस्कॉलान क्लासींत वर्गांत जेन्ना प्रोफेसर कितें शिकयता शिकना तेन्ना सांगूंक जायना तेन्ना निराशी जातालो. स्टडी टायमाक जायते फावटी आमचेशी येतालो, आमकां सांगतालो पळय खऱ्यांनीच म्हाका देवान विचून काडला, जायना म्हाज्या लागीं शिकूंक, कसो हांव पाद्री, कसो हांव यादनीक जातलो. जायते त्रास करतालो. जेन्ना सांजेचो वेळ, दनपारचो वेळ, 2 ते 3 घोडयेक जायते जाण आमी मुजग कोत्ताले, जायते जाण आमी सियेस्ता विसव घेताले. हो भुरगो न्हू खंयच्या एकल्या भुरग्याक घेवन म्हाका मातशें शिकय रे, म्हाका मातशें दाखय, आयज प्रोफेसरान कितें शिकयलां पळय तें, अशें करून करून भावा भयणीनो शिकतालो. शेकी यादनीक जालो. आयज तर तेका हांव पळयत जाल्यार कितलो बरो वावर करता. हालींच म्हाका मेळ्ळलो तेन्ना ताका विचारलें हांवें, उगडा आसा तुका कितें म्हणटालोय तो तूं? आपल्याक शिकोवंक तितलें बरें जायना, हांव बरो यादनीक जातलो, आयज पळय तूं कितलो बरो वावर करता पळय तो. बाबा भयणीनो, आमच्या हातीची 5 बोटां एक सारकी न्हू. देवान घोडयेक जोण एकल्याक आमकां एक किरीत कार्य दिलां. तूं आनी हांव समज तें कार्य साकार करूं बरे तरेन वावुरतात न्हू. हांवें सांगलां ते भाशेन जेजू तुका सदांच आपलो आदार आनी सहकार फावो करता. आयज जेन्ना जेजू ब्यास्तर जाणांक आपूण वेचो आसलो ते सुवातेर धाडटा तेन्ना एक किरीत कार्य आपोस्तोलोस किरीत कार्याक ताणें तांकां धाडलेलें आनी हें कार्य साकार करूंक कांय गायडलायन्स जेजू तांकां दिता. हें करिनाका, तें करिनाका, हें करिनाका. इतलें डिफिकल्ट. बाबा भयणीनो, जेजूचो फोकस, ताचें कार्य आपल्या शिसांक तितलेंच. देवाचें राज परगटूंक तुमी वेतात. हेर खुंयसरूच तुमचो फोकस आसचो न्हय. तें तुमचें मिशन, तें तुमी करूंक जाय. आनी हाकाच लागून तुमी बुद्धी व्हरोनाकात, हें करिनाकात, तें करिनाकात, जेजू तांकां सांगता. कित्याक लागून समज आतां तेंचें टिफीन व्हेलेलें, टिफिनान तो 3च भाकरी आहल्यो, ते 5 जाण आसले, सगळें तेंचें एटेन्शन तेजेर आसपाचें. हे 3 भाकरी आमकां 5 जाणांक कह्यो पावतल्यो काय? हाकाच लागून जेजू म्हणटा तुमचे बराबर कांयच व्हरोनाकात, वाणू वो कांय नाका. तुमचें फोकस, तुमचो एटेन्शन सगलो देवाचें राज्य आपोवणें तुमकां दिलां, कार्य तुमकां दिलां, तें साकार करूंक जावनी. बाबा भयणीनो, तुका आनी म्हाकाय देवान एक खेरीत आपोवणें दिलां. तूं आनी हांव ते बरे भाशेन साकार करूंक वावुरता काय? बाबा भयणीनो, जायते फावटी न्हू आमी आपोवणें कोत्ता तेन्ना आमकां तें सदांचें कशें जालां. देखीक उदाहरणाक, समज एक दोतोर आसा आनी तो कोणेक ऑपरेशन ताका सदांचें तें जालेलें आसा. कोण म्हाका एप्रिशिएट कोत्ता, आसूं ऑपरेशन करूंक जाय, करया. तो आपलें आपोवणें, आपलें कार्य पाळिना तो पाळिना, दुसऱ्यांचो जीव पासून तो रिस्कार घालता. तसोच एक यादनीक कसो हांव समज तर कोणाक म्हाज्या भावाक जो कोण संकोश्टान आसा ताका आदार जावं, म्हजें तर आपोवणें हांव बरे तरेन जियेना जाल्यार म्हजें मिसांव जे म्हाज्या भावाक म्हजे पोरजे देवाची लागीं व्हरूंक जाय, हांव व्हरूंक पावना. बाबा भयणीनो, आयज पवित्र सभा भाग्यवान तिमोथी आनी तीत हाची परब करता. हे दोगूय जावन आसले पाटलावदार भाग्यवान पावलूचे. आपले आपोवणें ते बरे तरेन जियेले आनी हेच करूंक आयज तुका आनी म्हाका ही परब आनी आयचो सेवाधर्म उलो करता. तुजें आनी म्हजें आपोवणें बरे तरेन जिवंक आमकां जोण एकल्याक
कृपा आनी बळ मागुया. भेटोनेक आमी गायन गावया सर्वेस्वरा मानून घे C3 पान 40 C33 पेज 42. म्हज्या भावनेन म्हज्यान तुमचें मिसाबुळदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सांग म्हूण मागात. सर्वेस्परा मॅक्सिमियानो तुज्या पुताच्या मरणाच्या वार्षिक दिसा आमी तुका वमताव त्या फारीकपणाच्या आनी वाकडणेच्या योजना वरवीं तुज्या भक्तां बरोबर सासणाक तुका वाकडणूक दोळपणी ताका वर ही आमची खालती मागणी मानून घे तुज्या मोगाच्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळसां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर पददार आनी सासण्याच्या देवा सर काळी आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तोच संवसाराचें थारोन मनशा कुळाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण ताचे उद्देशीन देवदूत तुका पोरणी पाठ करतात आनी तुजे मुखार ससण्याच्या ससनांक संदोसतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजेळी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कोश्ट मरण संसंगीच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कोराचें हें रगत, पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुतलें, हे म्हज्या उगडसाक करात. Mawartaco good, Purgutuya. Gesù vero, Gesù জীবন ছাড়া, Gesù নবে এখনো, Gesù নবে এখনো. बापा आजच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सलबणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेची कुळान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे विसाहेबा, सिमियांव आमचे आदारी बिश्पान सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा, तुजे चाकरा माक्सिमियानाची काकूत कर, ताका तुवें ह्या संवसारांतलो आपोवन वेलय. बावतिजमा वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तशेंच ताचे बरोबर तो आतां पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हाचे मिसांत वांटो घेतिल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमचे माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोंडत, भाग्योन तिमोथी आनी टायटस, आमचो आस्करी भाग्योन मिगेल आनी सोरकाळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोत वेदार बापा सर्वनन आनी वैगो तुका सस्नाच्या सस्ना. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थून धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुदीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तन्नेन प्रंप दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सर्व वाईटांतले आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्कार आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सरंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमनशान त्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुदीन सर्व पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवत्याचे दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेतान राजभर चलयता सस्तेच्या सस्नंक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. पुनर्जीवनपणान जिवीत हांव म्हूण जेजू सांगता आनी ह्या जिवनपणाक आमकांय भागीदार करता. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुजें म्हाका भोगना तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्म्या मोच्या गायन खोर जेजू आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया. D304 पान 60 आणि 5. D64 पेज 65. आत्म्या मोच्या गायन Ushakari ulaso Oje vidor dieta Ozo Deus Oje vidor dieta Ozo Deus de bom Jesus O que lomoso I
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा माक्सिमियानो खातीर भेटयलेल्या हें बलिदान आनी आमची मागणी दोयेन मानून घे आनी तुजे काकुतीन ताची पातकाची सूर खोतां धुवन काड म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आजतान आमच्या इगोजेन पयले कुमण्यांच्या भुरग्यांची लागशिल्ली तयारी 4 वरांचेर तान आमची सुपुल्ली भुरगीं आज येतली निमाणी तयारी करूंक पयलो कुमण्याक घेवंक आमी मागुया. ह्या भुरग्यां बसत आनी तांच्या आवय बापाय बसत. 5 वरां क्वार्टाचेर आमचे कॅरिजमॅटीक प्रेयर ग्रुपाचो जमात आनी 6 वरांचेर आमची पणजेचे वारदाची जमात बांबोली श्रायन हांगा. आमचो ब्रादर शेल्डन डिकन शेल्डन आनी ताचे बरोबरचे धामां वतात नागरावेली ह्या वाठारांत मिशन एक्सपिरियन्स घेवपाक. कितें भाशेन आमी तांचे बसत मागुया ते आमकां हितूच शेअर करतले. जायते कितें जेजू खातीर ते थंयचे पिलारचे पाद्री आनी दुसरे रिलिजियस करतात नागरावेली वाठारांत. जायते जेजू पासत बरी खबरी पासत वावुरतात. तो आमकां फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन घेवन येतलो, अनुभव घेतलो. 10 दीस ते थंय आसतले ताचे पासत मागुया. तशेंच फाल्यांच्यान आमचो फादर डॉमिनीक 4 दिसांक आपले भयणी बरोबर थोडी हॉलिडे आपल्या भयणी आनी फॅमिली सांगता. ताकाय आमी बरी विसो हांव दिता आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद. सर्विसभर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां सगल्यांक धाडटा. देवाचे उडकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. अंदीर बागी आमची काळजां. K7 पान 142 K7 पेज 142. विभागी आमची काळजां काळोखांत पडून आसली. विराची दुखां बोली हांव चिंतून सुकेसाली. विभागी आमची काळजां काळोखांत पडून आसली. विराची दुखां बोली हांव चिंतून सुकेसाली. काळजाचो उजवाड जेजू मोगाचो प्रकाश जेजू कुडीचो पोरसूर जेजू जिणेचो सूर्य जेजू. काळजाचो उजवाड जेजू मोगाचो प्रकाश जेजू कुडीचो पोरसूर जेजू जिणेचो सूर्य जेजू.